सगळी आमी उबी रावून मिसाची सुरवातीचे गायन गावया. सोदता तुका A24 पान 12 A24 पेज 12. Sukuštani soldatuka, ustja kodit soldatuka, ušal bolan soldatuka, sokle kodit soldatuka, isafatoru ekana, kalzate uda soka. Pisace sokuso, tuka dunia che vedoita, sokoštani soldatuka, uskiako bin soldatuka, ušal ponal soldatuka, sokle gore soldatuka. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका कृपा दिवं फादर. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्ले रोसा मारिया लॉपिस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी समोरता देवान कसलें पातोक आसा जाल्यार तिचें धुवन काडून सर्गीचे राज पाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो सोलमाचो दीस समोरता वेरोनिका डिसोसा, आग्नेलो लॉपिस, तेरेसा ओलिविया फेर्नांदीस देवान तांचे आशिर्वाद घालूंक मागुया. अमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता फातिमा रॉड्रिगीस, एना फ्रांसिस्का फेर्नांदीस, सिएना पेरेरा, नॉयल रॉड्रिगीस, बेरिल जॉर्ज, कॅजिटन डिकॉस्टा, ब्रायन फेर्नांदीस, अविनाश पिसियातो, आल्फ्रेड पेरेरा आणि बेनेडिक्ट पेरेरा. साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबात जाता सांतिसिमो, स्टीफन डिसोसा, दोंद्रे, मोनिका फेर्नांदीस, नायराले मोरोड, कॉन्स्टान्सियो लॉपिस, अमाराल, फिलो एल्विस, वॉलेंबात्री, टोनी फेर्नांदीस, कार्डोस वाडो, अंजेली दुबय, केरन, अपर्णा रॉड्रिगीस, पियाले मोरोड, अगुस्तीन सोसा. साबिरमाची भेट या कुटुंबात जाता तेन्ना साबिरमाची विनवणी या कुटुंबात शांती कुशालकाय बरेपण पावस जावंक आमी मागुया. बाबाचे अनपदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमची सव्यास म्हजे बहीण मानू आयज पवित्र सभा समोरण करता भाग्यवंत सिसील जी आंकवार आनीक रोग साक्षीन जावन आसा. तिच्या जिवितांत जायते कोश दूख पूण देवाक ती विस्वाशी रावली आनी कित भाशेन देवान ताका गूण दिल्लो गावपाचो. कोश्टा वेळार दुखा वेळार देखून तिणें गायनांतल्यान देवाची तूस केली, देवाची वाखाणणी केली आनी आपल्या जिवितांत आयिल्ल्या सगळ्या कोश्टांक तिणें फुडो केलो आनीक रोगत मारून जेसूक तिणें गोवाय दिली. ती किरीत भाशेन म्हजी भयण मानू आस्कारीन जावन आसा संगीतकारांची, जी संगीत वाजयतात, जी संगीत गायतात, म्युझिशियन जी गायनां करतात. सो कित भाशेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना सगळे जे म्युझिशियन आसात, जो आमची भुरगीं वाजयतात, गायन करतात, आमचे कॉयर मंडळ आसा तांचे पासत आमी मागुया. तेव्हा तांकां तांचेर आशिर्वाद घालून आनीक ह्या गुणांनी वाडूंक आदार दिवं. आनी आमी सगळीं हें संवसारी जिवीत जियेता तेन्ना देवान आमकां वेगवेगळे तरेचे गूण दिल्ले आसा. आमचे जण एकल्याचे जिवितांत देवाचें जायतें बरेपण आसा. हें सगळें बरेपण देवाचे मोहिमे पासत, देवाचे आनी पेल्याचे सेवे पासत आमी वापरूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी कळसांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया.
हांव पातकी सोद भितर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरण चिंतून तोंडाक चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. Omoso prat, omoso prat, अमोसो व्हडपरात हे पासत भाग्यवन सदांचांक वार मारे सगल्यांक देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. तळो सोबीर उगीच राव तुमचे कासकी तेस देव आमकां दर. देव आमचे बापा भाग्यवंत सिसिलाच्या समोरणा दिसा आमी कोत्ता त्या मागण्याक दयाळपणी कान दी. जेवच्या नांवा पासत कोस दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो. त्याच संतोशान आमची काळजां भरोनाच्या आमचे दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां करपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावू. आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्यापणान जियेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. Amen. मेकावेच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अंत्योक राजा वयल्यान प्रांतांतल्यान वेतालो. पॅरिस्टेन एलिमायस नांवाचो एक शार आसा म्हूण ताणें आयकलें. गिरेस्कायेक रुप्याक आनी भांगराक लागून तें नांव असतें जालें. तो एक भोव ग्रेस देव मंदीर आसलें. तातूंत भांगराचे दोस्ते दाल आनी हातयारां दवरलीं. ह्यो सगळ्यो वस्तू ग्रीक लोकांचेर पयल्यो राजवटी चलयताल्या मासेदोनाचे राजान फिलिपाच्या पुताक आलेक्झांडराक थंय दवरल्यो. ह्या पासत तो थंय गेलो आनी शार आपल्या ताब्यांत घेवन आनी लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताका येस मेळूंक ना, कित्याक ताची येजवण थंयच्या नागरिकांक गमली आनी तांणी ताका कडक विरोध केलो. ह्या पासत थंय तान पयलीं वचून ते निराशी जावन बाबिलोनीक परतले. पूण तो पॅरिस्टेन आसतना जुद्याच्या देशाचेर दाळ घाले. ते लोकसर हारवले म्हणून सांगून एक निरोपी आयलो. कूत लिसियास एक व्हड लोकसराक घेवन बोलान फुडें गेलो. पूण ताका बोलान परतून धाडलो आनी जुदेवांनी मुखावेलो ताका पडून वेचे पडले म्हूण ताणें कळयलें. ह्या जुदेवांक जायत्यो दारू गोलू सांपडून ते गोट जाले आनी तांणी मारून कुडके केले. ते लोकसराचे लुटीचो माल तांकां मेळ्ळो. जेजू जाल्यार वेदीचेर ताणें कांटाळो उबारलो, तो काडून उडयलो आनी आदीं आसली तसली देव मंदिराचे भोंवतणीची दुर्गां तांणी उबारली आनी बेतजूर आपल्या राजाची शार तांणी गोड केले. ही सगळी खबर निरोप्यान दिली.
ही खबर आयकना फुडें राजा गाबोरलो आनी बरोच हारलो. आपले बाजेर पडलो आनी कुंतीन बरोवन पिडेवून जालो. कित्याक आपूण चिंतालो तशें घडोवंक नासलें आनी असो ते गोटीर दिवन दीस तो रावलो. कित्याक परतून परतून तें दूख ताच्या दोळ्या मुखार येतालें. आपल्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो म्हूण ताका गमलें. तेन्ना ताणें सगळे आपल्या इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हणलें, म्हज्या दोळ्यांक न्हीद लागना आनी म्हजें काळीज हुस्क्यान मेंगें जालां. हांव म्हजे भितर म्हणटालो, कसले फडफड्यांक म्हूण हांव सांपडलो आनी कसले म्हूण म्हजेर भितर कोंतीन हांव बुडलां. पदवेर आसतना कितलो हांव दयाल मोवाल आसलो, लोक कितलो म्हजो मोग करी. पूण जेरुजाल्याक हांवें वायट केलें, ताचो आतां म्हाका उगडास येता. थंयची भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हांवें काडून घेतलीं आनी कसलेंच कारण नासतना जुदांत रावतल्याचें निसणटण हांवें करूंक लायलें. हाकाच लागून हीं विंगडां म्हज्यान आयल्यांत आनी एका परक्या देशांत दुखी कोंतीन बुडून हांव कित्याक मरतां तें आतां म्हाका गमून आयलें. देवाचें उतर देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q4 बापा 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 म्हज्या पान 166. Q4 पेज 66. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गावचो. Tumor kapu alyar halo porot kosun porla porot tuji priti tuzo kora doktor bapa kara kara bapa 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 moja shanti maka kalsan tuja bapa 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 moja shanti maka kalsan tuja tuja torna katoy lono asa bapa itu tuji सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावुया. B9 पान 25 तिसरो श्लोक. B9 पेज 25. Soles morak, soy, soles morak, soles morak, soy. Soles morak, soy, soles morak, soles morak, soy. Kene vorne udarmon, amcha sumia Jezusie. Ingresam cecati, aburu salodurgom. Soles morak, soy, soles morak, soles morak, soy. Soles morak, soy, soles morak, soles morak, soy.
Sorvispo तुमचे सवे आसू तुमचे सोने आसू लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान मोरिमा तुका सोम्या एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस तांणी ताका हो प्रस्न घालो गुरुजी मोइसेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां कोण एकल्याचो लोक जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लोक जावचे आनी आपल्या भावाक सोंसूत उत्पन्न करची तर 7 भाव आसले पयलो लोक जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो दुसरो तिचे लागीं लोक जालो आनी तोय भुरगें बाळ नासतना मेलो मागीर तिसरो तिचे लागीं लोक जालो तेच पोरी 7 जाण सोंसूत दवरी नासतना मेले सगल्या वोड निमाणी बायलूय मेली तो 7 जाणांची पोतीण ती जालोली म्हणटूच मेल्ली पुनर्जीवन जातोली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातोली जेजून तांकां सांगले ह्या संवसारांतली मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लोक जातात पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुत्ती जालोली मेळटीत ती लग्न करून घेनात दिनात तांच्यान आनीक मरूंक जायना ती देवदूता सारकी आनी पुनर्जीवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं मेलोली खरेंच पोत्ती जिवन जातात म्हूण मोइसेसानूच जिलकुटाची कबोज सांगता तुवें दाखयलां तर तुवें सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो देव म्हणटा देखून मेलोल्यांचो न्हूय बगोर जिव्यांचो देव तो ताका सगळीं जिवी शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हळें गुरुजी तुवें बरें सांगलें आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कोडी कसले विचार करूंक काडीच जालें ना जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे आकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणीनो एक दीस एक मनीस गंभीर पिडेक सांपडून सामको मरणाचे तोंडणीर आसलो आनी असल्या वेळार एक क्रिस्तांव दोतोर ताची निगा घेतालो ताची कुयदाद घेतालो आनीक ह्या मनशाक कोण परी घोटाय दिवची हें चिंतून हो दोतोर खऱ्यांनीच आकांताक कसो सांपडलो त्याच वेळार त्या कुडाच्या दाराचेर भायल्यान कोण तरी खोरपूंक लागलो कोण तरी मारूंक लागलो आनीक त्या वेळार ह्या दोतोराक अशें सुचलें आनी ह्या दोतोरान ह्या पिडेस्त मनशाक अशें सांगलें त्या दाराचेर कोण मात्ता वो कोण खुरपिता तो आवाज तुका आयकोंक येता न्हू तें जावन आसा म्हजें सुणें जेन्ना हांव ह्या कुडांत येतालो ताका हांवें तुवें भायर दवरलेलो पूण हांव ह्या कुडांत आसा हें जाणो जावन म्हजो आवाज आयकून हो सुणो ह्या कुडाशी पावलो आनी भायल्यान तो दाराचेर मारता आनी हांवें तर ह्या वेळार दार उक्तें केलें जाल्यार तो भितर सरतलो आनी म्हजेर उडयो मारूंक लागतलो तेच परी हें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सोल्ल्या उपरांत आमचें कितें जातलें पूण तें आमी नको पूण आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमी मेल्या उपरांत आमकां सगल्यांक रावता हें की आमी सगळीं जाणो जावंक गरजेचें प्रितीच्या भावा भयणीनो ही काणी जायत पूण हातूंत जायते सोत लिपलोले आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां सादुकी पक्षाचे मनीस जेजूशी येवन पुनर्जीवनपणा विशीं जेजूक ते प्रस्न करतात आनी जेजूच्या काळार फारिसेव आनी सादुकी हे 2 मनशांचे पक्ष आसले फारिसेव हे पुनर्जीवनपण आसा हे सोत मानताले जाल्यार सादुकी हे सोत मानून घेनासले आनी हाकाच लागून जायते पावटी तांचे मदें वाद विवाद जातालो
आनी असलोच वाद विवाद घेवन आयज एक सादुकी जेजूशी येता आनी जेजूक प्रोस्त घालून तो पुनर्जीवनपणा विशीं विचारता. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी जाणाव जेजू मनीस आसलो पूण त्याच बरोबर देवाचो पूत आसलो. ह्या संवसारा उपरांत मनशाचें कितें जाता तें जेजूक बेस बरें खबर आसली आनी देखूनच तांचेंच शास्त्र वापरून जेजू तांकां पुनर्जीवनपण खऱ्यांनीच आसा ही शिकवण दिता. आमी पळयता जेजू ह्या सादुकी मनशाक सांगता, मोइसेसाक जेन्ना देव दिश्ट ह्या जिलकुटान देवाचें दर्शन मेळ्ळें, तो देवाक अब्रामाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हूण पासत्ता. आनी हाचे वरवीं तो दाखोवन दिता की हे पुर्वज जे मोइसेसाचे पुर्वज आसले ते खऱ्यांनीच देवाशी आजून जियेतात म्हूण. आनी जेजू म्हणटा, देवाक आमी सगलीं जिवी मुणगे आमी ह्या संवसारांत आसलोलीं आनी ह्या संवसारांत आमचें पयण संपल्या उपरांत मरना उपरांत देवाशी आमी वेताव, थंय देवाक आमी जिवी आसलोलीं जाय. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र सोबेची शिकवण आमकां सांगता, मेल्या उपरांत आनीक एक जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा जेजू आमकां पुनर्जीवन करतलो. पूण हें जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना एक बरें पातकावीण जिवीत जिवंक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. तेन्नाच की ह्या सासणाच्या जिविताक आमी सगळीं पावतल्या. तर आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना सदांच बरें तें करूंक, वायट तें पयस धरून ह्या सासणाच्या जिविताचेर आमचे दोळे लावन आमी जिवंक आमकां कृपा मागुया. तेच बरी आयज आमी समारंभ कोत्ता बाग्योन सिसिलिया ही ओस्तोरी भावात्ता खातीर मारतीर मेली आनीक तिच्या भावात्ता वरवीं तिणें जायते जाणांक पवित्र सोबेन भितर काडले. आनी अशें म्हणटात, मातीरपण भोगतना देवाची तुस्त तिणें गायली. तर तिचेय भाशेन आमी तिच्या पावलांनी चलूंक, सदांच आमच्या कश्टा वेळार देवाची तुस्त गावंक देवाची कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावया सी 30 आनी 3 सर्वेस्परा मानून गे पान 40 आनी 2 सी 33 पेज 42. म्हज्या बाबा बनेर म्हजें तुमचें बलिदान सुट पुतभिदार देव बापाक मानतात असलें सामूर मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेत आमच्या याची पवित्र सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटोवली ही देणी पवित्र कर. सेसील तुजे भक्तिणीचें काळीस तुज्या मोगात इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर चैतवेलें. त्याच मोगान आमची काळसां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेक मागता. तुज्या पुता जिवचें नांव बीन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवितान सासणाचे देवा सोर कांय सोदता जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसील तुज्या रक्तसाक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत बारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांच्या असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सोपून नायक पळसोडायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूता संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, करसो पवित्र सो केल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुंगेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो. तो गदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर वची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नोब्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नोब्या आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मिरच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गुटपूर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोरभोगणारा आमची सोडवण कर. बाबाजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजबिताचो उंडा सोडबोची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुड्या रोगो शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीची विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमचे बागीन बापा, फिलिप नेरे आमच्या कोणी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोणी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी रोजा मर्याची काकलूत कर. तिका संवसारांतली तुवें आपूण वेल्यार एक वरस पडटा. जशी पवित्र नांव वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ती आमच्या गोच्यांची, आमच्या बाबा भयणाची, मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मायज संगाती
Bagyon Jose ti Chapoti, Bagyon Dorm Duta, Bagyon Josebas, Bagyon Cecil, San Miguel. Ang sorkali tuka manulyat, त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे सांगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां पाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता बरपी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान Sorbot vedar bapa, sorbondon anik boibotuka, sasna cha sasna. Amen. आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें सुकणें प्रार्थन ह्या वेळार दीर्घेर म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्बेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सबस्के आमकां दी सर्गीच्या चुकाक आमचे सोरबोंडाराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकाचेर न्हय म्हज्या पयसुबीच्या पावाटाचेर तिस्कार म्हज्या कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सगळ्याक वटान सांबाळ जे त्या राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनात सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाच्या पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपले दिसोकले सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पुढच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमियांच्या वेळार गायन गावुया D8 दुलोब जेजू मोगाळ उदार पान 50 आनी 1 D8 पेज 51 Dulo Jesu mogaludo Ihitro mawalishtamso Amche soshidis ratravno Amka samal zoruda Tace bogore konasa Sobul priti kordoro
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा, सिसील तुझे रक्तसाक्षिणीक तुझे सेवेंत विस्वासी आणि कोश्टा मरणांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवंत कर. आमी मागता तुझ्या पुता जिवचे नांव बीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुझे सगळ्या सरपद विदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल मा बोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोलबराच्या कुंवराक देवाचे पोदवेन सोयतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्यांक येमकोणान लोटून घाल. कित्याक ते ओतम्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. K7 निर्भागी आमची काळजां पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली. निराशी दुखां भोरी आमची दूद सुकेसाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली. निराशी दुखां भोरी आमची दूद सुकेसाली. कर्जाचो उजवाड जेजू, लोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोसोर जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. कर्जाचो उजवाड जेजू, लोनाचो प्रकाश जेजू,